एक्स्टॉर्शनाचेर एक्स्टॉर्शनाचेर बी आमी हांगा बरें करून आयल्या पात्रांव. पण तुमच्या इश्यू चालू जाता फाटल्यान न्ही म्हज्या नांवान कोणे तरी हें केल्लो. म्हजें म्हणणें अशें, म्हजो हो कित्याक दवरता, कापास्ताद आहा तुमचो खानो धरात आनी मारात म्हणून. दीस इज माय ऑनस्ट दिस थिंग. म्हज्या खानार धरून फेक म्हजी सिग्नेचर मान नाकात. पण सर तशें कितें घडटा ते सायडीन कळ्ळें. हांव शांतादुर्गेचो सबूत घेवन सांगता. कळ्ळें. फट मारपी न्ही, म्हाका कोणाचोच फोन येवना. ती बेल्ट पळय आसा थंय ड्रग्सूय जाता, प्रॉस्टिट्युशनूय आसा, ही टुरिजम इंडस्ट्री. घडना म्हणून कांय ना, पूण हे म्हाका तर कोणेच फोन मारूना. म्हणजे म्हाका मारूना म्हणूनच हांवें केस केली. ओगीच कित्याक कोणाची बोट दवरली. जाणी पळय उलयला तांकां विचारा. पळय पात्रांव, म्हजे कडेन कोणेच फोन मारूना, कोणेच ना. हय पळय, म्हज्या न्ही समज कोणें कळयल्लें की बाबा अशें कोणें केलां म्हणून, हांव आज तुज्या मुखार सांगतलो आशिल्लो, ताणें म्हाका सांगलां अशें चल्लां म्हणून. म्हाका अजून पर्यंत कोणेंच सांगूना. Did you verify आता तुमची सायन आणि तुम्ही कंप्लेन केली? हय. सो मागीर तुम्ही व्हेरीफाय एटलीस्ट केलें बाबा ती सायन कशी प्रॉब्लेम जाली? म्हजी सायन न्ही ती. न्यू म्हणजे म्हजी सायन मध्ये तुवें पळय दोनूय तुमचे कडेन आसा. एक आसा ती ओरिजिनल तुमची कंप्लेन लेटर, दुसरी आसा म्हजी सिग्नेचर. ह्यो दोन डिफरंट. फक्त जेन्ना ती पळय फेक कंप्लेन केल्ली आसा ताजेर कुडचडकार म्हणून दिसता, म्हणून हांवें कंप्लेन केली. अजून पर्यंत म्हाका कोणें केल्या कितें हें येवना. तर पळोवया, तें येतगीर पळोवया कोणें केल्या, कित्या खातीर केल्या, ताजे फाटल्यान हेतू कितें आसा. सी देर इज अ डिजिटल प्रिंट, कांयच लिपून वचना. हें सगळें आज नाल्यार फाल्यां तुमकां कळटलें. तुम्ही पुलिसाक कंप्लेन केला, आता पुलिसांनी तुमकां आपयले पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन केला? तशें नासता. हें इंटरनॅशनल जाल्लें आसा. हांगा हांवें फक्त FIR करपाची. ती तांणी पर्वरी पुलीस स्टेशना वयल्यान क्रायम ब्रँचाक धाडल्या. ताजे नंतर ते पुण्याक धाडटात, हैदराबादाक धाडटात. पयलें खंय पळय ओरिजिनेट जालें तो नंबर कोणाच्या नांवान आसा. हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हांव पुजून कसो विचारूं खंय पावला काय म्हणून. Now it is the subject of state investigation. Three most important people are involved: Chief Minister of Goa, Home Minister of India, and Prime Minister of India. So this investigation will be done at a total different level.